वर्साच्या वर्सा तुमचे बरोबर शेअर करताले व्हिडिओ थ्रू ब्लॉग हे माझे आसतालेच म्हणतात तसे आम्ही कशी चवथ सेलिब्रेट करता कशें कितें कितले दीस गणपती हे सगळ्या गोष्टी हांव तुमचे बरोबर शेअर करताले। बट ह्या फावट हांवें असो एक डिसिजन घेतला की ह्या फावट म्हणटा तशें हांव व्हिडिओ करचे ना। एक गजाल सांगूंक न्हय जाल्यार कशें आसा की म्हाका थोडे फॅमिली मेंबरा बरोबर व्हिडिओ बीन रियली करपाचे ना। खरें खंय तरी घुमटांचो आवाज येता न्हू, सो आता घुमटांचो आवाज येवपाक स्टार्ट जातलो म्हटल्यार खंय तरी न्हय प्रॅक्टीस ही चालू आसा आनी तेच बरोबर हांगसर न्हय वत बरें पडटा मातसो फोकस, कारण सद्या वेदर इतलें बरें आसा की पावस ना, एकदम कडक अशें वत येयल्लें आसा आयज आनी तेच बरोबर वताचो चान्स घेतलो मम्मीन आनी भरपूरशी बेडशीटां बीन धुवून घेतली सामकी। चवथीची तयारी क्लिनिंग बीन। सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली सगळी बरी आसपाक जाय, आमी बीन बरी आसा। सो म्हणटा तशें आयचो व्हिडिओ जो आसा तो मातसो लेट जालो म्हाका स्टार्ट करपाक। लेट जावपाचें कारण म्हटल्यार न्हय एक्चुअली मसाल्याची तयारी चालू आसा, बॅकग्रावंड तुमकां आवाज येतात आसतलो खरा कारण मम्मी हांगसर मसालो वाजता। म्हटल्यार एक्चुअली न्हय सद्या मसाल्याच्या ऑर्डरी बंद केल्ल्या हांवें, कारण आतां चवथ बीन येता आनी म्हटल्यार शिफ्टिंग बीन जाल्या उपरांत म्हटल्यार मसालो करतले। बट काल अशी एक 2-3 ऑर्डरी येयले अर्जंट सामके आनी चड क्वॉन्टिटीन, सो तेका लागून न्हय म्हाका ऑर्डरी घेवच्यो पडले। सो तेजी प्रिपेरेशन सद्या चालू आसा, मम्मी हांगसर मसालो बीन भाजता। म्हटल्यार आयजूच तो भाजून म्हाका कुटूंक दिवंक जाय, कारण फाल्यां जालो आयतार, सॉरी आयज आयतार, फाल्यां सोमार म्हणटा तसो। सोमारची गिरण जी आसा ती बंद आसता आमच्या हांगसर आनी तेच्या मागीर चवथ आसा। सो चवथीक तर गिरण बीन खंयची ओपन आसतली न्हय तेका लागून आसतली म्हापसा बीन, बट म्हापसा बीन चवथी कडल्यान खंय वचोंक गावतलें न्हय तेका लागून आनी चवथीकूय खंयचे दीस उरले। सो आयजूच मातशें म्हटल्यार करून घेवया। सो सद्या चालू आसा तिचे मसालो बीन भाजप आनी तेच बरोबर आयज म्हाका ह्या व्हिडिओन खुबश्यो गोष्टी डिस्कस करूंक जाय। ते बीन लास्ट व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगलेलें की एक शॉकिंग गजाल आसा ती हांव डिस्कस करपाचें आसा म्हणून, सो ती ह्या व्हिडिओन डिस्कस करतले। फूल व्हिडिओ पळया, अजिबात स्कीप करूं नाका म्हणजे तुमकां कळटलें, नाल्यार कितें जातलें ना तुमी स्कीप करतली आनी परत आसलें तशें कमेंट करून म्हाका विचारतली। सो म्हाका तें नाका, तेका लागून एक रिक्वेस्ट करता फूल व्हिडिओ पळया सो तुमकां कळटलें। सो डिस्कस हांव फुडें करतलें। सगळ्यान पयलीं मसालो कसो भाजता तो दाखयता, मातसोसो वेदर दाखयता आनी तेच्या मागीर घरान वयता, सुशेगाद बसता आनी डिस्कस करता। ओके, सो खूब इम्पॉर्टंट आसा तो टॉपीक। सो सगळ्यान पयलीं मसालो पळोवया, वेदर पळोवया आनी मागीर घरान या। हे पळयात आयचे वेदर सांगपाक गेल्यार न्हय बरें आसा, म्हटल्यार पावस ना, वत सोडला सामकें। सो मातशें बरें न्हय, कपडे बीन बरें सुकोवन येतले आनी प्लस स्काय पळया काय बरो दिसता तो, हे पळयात। सो सकाळच्यान तर पावस ना, आतां सांजचो बीन पळोवया पावस येयलो जाल्यार म्हणटा तशें। ते पळयात हांगसर न्हय हांवें सगळें म्हणटा तशें मम्मी बारीक बीन करून दिल्लें आसा, आतां फकत म्हणटा तशी ती भाजता। म्हटल्यार हे पळयात अशे तरेन पॅकेट्स बीन ओपन करून दिले, प्लस जाळफळां बीन न्हय अशे तरेन बारीक करून दिली न्हय का बरें जाता, फटाफट भाजूंक गावता। सो अशे तरेन सद्या मम्मी मसालो भाजता पळोवंक शकता तुमी। आनी हे पळयात मिरसांगो आसा, मिरसांगाची प्रायस तर सांगूच नाका आतां कितली वाडल्या जाणा, भरपूर अशी। सो हे पळयात, सो हांगसर मम्मी मसालो भाजूनी त्या म्हणसर आमी म्हणटा तशें फुडले गोष्टी जे आसा ते डिस्कस करून घेवया। आनी हो पळयात मम्मीन हांगसर मसालो न्हय भाजूनय घेतलो थोडो फारसो, एपार म्हणटात तो कितें म्हणटा ते कोथबिरी बीन, आनी अशे तरेन ड्रमान घालून दवरले, मातशें थंड जाल्या उपरांत मागीर पॅक करूंक गावतलें न्हय तेका लागून। सो गायज अशे तरेन न्हय मम्मीचो मसालो भाजप चालू आसा, थोडो फारसो तिणी भाजूनय घेतलो आनी प्लस म्हणटात तशें न्हय हांवें हळद बीन बारीक करून दिल्ले, सो तिका भाजपाक बी इजी जाता न्हय तेका लागून। आनी बाकीचे सगळे पॅकेट्स बीन ओपन करून दिले, सो थोडो फारसो भाजलो तिणी। आतां थोडे फारशे मिरसांगो आसा आनी मिरसांगोचो प्रायस सांगपाक गेल्यार इतलो हाय जाला ना कितें सांगूंक तुमकां। म्हटल्यार लास्ट टायम आमी मिरसांगो 800 रुपया किलो हाडलेले गांवठी आनी आतां तेच मिरसांगो 1100-1200 रुपया जाल्ले आसा। सो मसाल्याचो प्रायस जो आसा तो वाडलेलो आसा मातसो, कारण तशें मिरसांगो सुद्दां वाडल्या, इतलो भयंकर प्रायस वाडला ना, कारण आतां ऑफ सीजन आसा। सो मिरसांगाचो प्रायस वाडटलो सामको, बऱ्या तरेन वाडला, कारण कालूच आमी मिरसांगो हाडल्या 1200-1300 रुपया अशें आसा, 1000 म्हण गांवठी मिरसांगो हां। सो भरपूर वाडले, तसो मसाल्याचो प्रायसय मातसो वाडला आमचो। ओके, सो कळ्ळें आसतलें तुमकां। तर चला आतां घरान या
आनी मातशें डिस्कस करया जे कितें करपाक जाय उलोवपाक जाय म्हाका तें उलयता घरान वयता आनी बसून उलयता. सो गायज फायनली म्हणटा तसो मेन टॉपीक जो आसा तो सद्या हांव डिस्कस करपाक बसलेले आसा आनी तेच बरोबर थंय जर मम्मी मिरसांगो जर भाजपाक घेत नाही जाल्यार हांगसर खोकली येतली. सो पळोवया आतां कशें कितें नाल्यार मदीं मदीं व्हिडिओ म्हाका कट करून करचो पडटलो. सो हो जो मेन टॉपीक आसा तो आतां हांव तुमचे बरोबर डिस्कस करता आनी आय होप सो म्हणटा तशें तुमी म्हाका सपोर्ट करतली. हे जे हांवें डिसिजन घेतला तेतून तुमी म्हाका सपोर्ट करतली हांव जाणा म्हणटा तशें. तर एक्चुअली हे म्हजें ओन डिसिजन आसा. आतां सांगपाक गेल्यार आतां तुमी म्हणटली कसले डिसिजन काय म्हणून, तर तुमकां खबरूच आसतलें आतां थोड्या दिसांनी गणेश चतुर्थी येता आनी गणेश चतुर्थी म्हटल्यार आमचो व्हडलो असो सण आनी हांव वर्साच्या वर्सा तुमचे बरोबर शेअर करतालें व्हिडिओ थ्रू. ब्लॉग हे म्हाजे आसतालेच म्हणटात तशें आमी कशी चवथ सेलिब्रेट करता कशें कितें कितले दीस गणपती आहा हे सगळे गोष्टी हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें. बट ह्या फावट हांवें असो एक डिसिजन घेतला की ह्या फावट म्हणटा तशें हांव व्हिडिओ करचें ना. म्हटल्यार आमचो गणपती 5 दीस आसता आनी त्याच बरोबर खूब जाणां एक्चुअली म्हाका विचारताले की सुप्रिया तुमचो गणपती खंय पुजतली तुमी कारण तुमी शिफ्ट जावंक ना म्हणून. सो सगळ्यात पयलीं तुमचें कन्फ्युजन क्लियर करता. सो एक्चुअली आमचो घरप्रवेश बीन जाल्लो आसा म्हटल्यार सांगपाक गेल्यार ना तुमी घरप्रवेश पळयल्लो त्या सायडींतली जी एरिया आसा ती सगळी कंप्लीट आसा. म्हटल्यार मेन सायड जे आमचे मेन डोर जे आसा थंयचे सगळे रेडी आसा आनी प्लस म्हणटा तशें हॉल बीन गणपती पुजता पळयात तो हॉल बीन रेडी आसा. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. म्हटल्यार एक्चुअली त्या सायडींतली हांवें एरिया कांय दाखोवंक ना, हांव म्हाज्याच सायडींतली एरिया दाखयता सद्या. सो गणपती जो आसा तो म्हाज्याच घरा कडेन पुजतली. आमी सद्या हांगसर आसा रेंटेड घरान आसा बट गणपती आमचो म्हाज्या घरा कडेन आसा आनी गणपती आमी आमच्या घरा कडेन पुजतली. कळ्ळें ना. सो हें तुमकां क्लियर जालें आसतलें. आतां म्हाजें मेन एक डिसिजन आसा जें हांवें ओन घेतलेलें आसा. हांव चवथीतले व्हिडिओ करचे ना 5 दीस म्हणटात तशें आनी हे डिसिजन हांवें खूब पयलींच घेतलेलें. सांगपाक गेलें म्हटल्यार आतां हांव तुमचे बरोबर शेअर करता बट हो डिसिजन खूब पयलींच आसलो म्हाजो कन्फर्म म्हणटा तसो की हांव 5 दीस गणपती जेन्ना आसतलो चवथ आसतली तेन्ना हांव व्हिडिओ करचें ना 5 दिसां म्हणटात तशें. आनी हो तुमकां लागून शॉकिंग आसतलो हांव जाणा बट तुमी म्हाका सपोर्ट सुद्दां करतली हांव तें बी जाणा कारण तुमी म्हजी फॅमिली आसा. सो म्हाका अशें दिसलें तुमचे बरोबर शेअर करया कारण नाल्यार तुमी मागीर कमेंट करून विचारतली सुप्रिया कित्याक शेअर करिना पळयात कशें आसा ना म्हाका दुसऱ्यांची प्रायवसी हर्ट करपाची ना. कळ्ळें ना. सो म्हाजें कितें आसा तें हांव तुमचे बरोबर शेअर करता बाकी म्हाका दुसऱ्यांचें कांय शेअर करपाचें ना. आनी तुमकांय खबर आसतलें त्या सायडींतली एरिया हांव कांयच शेअर करिना कांयच दाखयना म्हटल्यार म्हाका तितलीशी परमिशन ना आनी परमिशन आसली सुद्दां जाल्यार म्हाका थोड्या गोष्टी शेअर करपाच्यो नासले. हे हांवें पयलींच डिसायड केल्लें की हांव शेअर करचें ना म्हणून. आनी रियली एक गजाल सांगूंक न्हय जाल्यार कशें आसा की म्हाका थोडे फॅमिली मेंबरा बरोबर व्हिडिओ बीन रियली करपाचें ना खरेंच करपाचें ना कारण खूब जाणांनी एक्चुअली म्हाका फाटीं काडपाची सुद्दां ट्राय केली. म्हणजे हांवें व्हिडिओ बंद करपाचे ब्लॉगिंग बंद करपाचें हें हांवें व्हिडिओन केन्ना सांगूंक ना कारण जशें की लास्ट व्हिडिओन सांगलें सस्पेन्स हांव दवरता खूब सस्पेन्स दवरता सगळ्या गोष्टी सांगिना बॅक कॅमेरा कितें जाता तें. बट खूब जाणांनी म्हाका फाटीं काडपाचें सुद्दां ट्राय केलें की हांवें ब्लॉगिंग बंद करपाची युट्यूबार हांव व्हिडिओ करपाचें ना बट हांवें हार मानूंक ना आनी हांव तितूंतलें चडूं ना की हांव हार मानून सगळ्यो गोष्टी बंद करतलें ना. म्हाका खबर आसा युट्यूबाचेर कशें आसा कितें आसा. हांवें मनशां अर्न केल्लीं आसा युट्यूब थ्रू म्हणटा तशें. खूब जाणां म्हाका मोग दितात जाणां युट्यूबार हांवें व्हिडिओ करून ना आनी ते लोकांक थोड्यांक पचना. म्हाका इतलीं जाणां आतां मोग दितात इतली विचारतात इतलीं जाणां सपोर्ट करतात हे गोष्टी थोड्या जाणांक पचना. कळ्ळें ना. सो ते सोडून घाले तेंची वेगळी सोच आसतली तेंची एक वेगळी गजाल ती ते आमकां भितर एक इनवॉल्व जावपाचें ना. बट म्हाजें ओन डिसिजन आसा की हांव 5 दिसां व्हिडिओ करचें ना चवथीक स्पेशली. हां एक फोटो बीन तुमचे बरोबर शेअर करूं शकता गणपतीचो बीन पळोवया तो कसो कितें शेअर करूंक गावता तो. बट हांव खंयूय सपोज गेलें म्हाज्या मावशेगेर आत्यागेर संजूगेर या कोणायगेर गेलें जाल्यार हांव थंय ब्लॉग करतलें आनी तुमचे बरोबर शेअर करतलें. सो म्हाकाय बीन आवडटलें. बाकी हें म्हाका लागून शॉकिंग नासलें कारण हें म्हाजें ओन डिसिजन आसलें आनी थोड्यांची प्रायवसी खरीच इम्पॉर्टंट आसता थोड्यांची प्रायवसी आमी हर्ट करपाची ना. बाकी आमचें कितें आमी शेअर करता ना तें खूब बरें आसा. बाकी
म्हणटा तशें आसता ना थोडी मनशां अशी जांकां तुमी वयर सरलेली नाका आसता बट वयल्या वयर अशें दिखावो दाखयता की हां तुजें बरें जाता बरें आसा बट मागीर व्हिडिओ बीन केल्या उपरांत तीच मनशां मागीर फाटल्यान हे करतात गँग करतात आनी चर्चा करतात की सुप्रियाक अमको पे येतलो अशें कमेंट येयले ह्या मनशान तेका अशें कमेंट केले बरें कमेंट केले हे केले ते केले सो ते म्हाका नाका तेका लागून हो म्हाजो ओन डिसिजन आहा की शेअर करपाचें ना चवथीचे व्हिडिओ बीन करपाचें ना बस दॅट्स इट सो तुमकां कळ्ळें आसतलें एक्चुली हो एक मेन टॉपीक आसलो म्हाका तुमचे बरोबर शेअर करपाचें आसलें आनी खूब दीस पयलींच हांवें हें चिंतलेलें बट म्हटलें चवथ येतली आनी तुमचे बरोबर शेअर करतलें म्हणून सो तुमकां कळ्ळें आसतलें बाकी अशें ना की 5 दीस व्हिडिओ येवचे ना फकत चवथी रिलेटेड येवचे ना म्हाज्या घरांसून येवचे ना व्हिडिओ बाकी हांव खंय गेलें जाल्यार येतलें आनी प्लस थोडे फारशे हांवें ऑलरेडी शूट करून दवरलेले आसा ते तुमचे बरोबर मागीर शेअर करतलें सो कळ्ळें आसतलें आनी सगळ्यांक इन एडवान्स हॅप्पी गणेश चतुर्थी बरे तरेन सेलेब्रेट करा आनी फोक जो आसा तो लिमिटेड म्हणटा तसो मारा कारण चडूय फोक एक्चुली बरो न्हू आमकांय बीन बरो न्हू जनावरांक सुद्दां बरो न्हू सो आमच्या हेल्थाक वायट तितलो जनावरांच्या हेल्थाक वायट तो बट बाकी खूब सेलेब्रेट करा बरे तरेन सेलेब्रेट करा म्हाकाय बीन एक्चुली खूब इन्विटेशनां येयल्ली आसा की सुप्रिया आमगेर गणपती 7 दिसांचो यो बीन म्हणून खूब जाणांनी म्हाका एक्चुली सबस्क्रायबरांनी इनवायट केल्लें आसा पळोवया आतां कोणागेर कशा तरेन आनी केन्ना पावता ते चवथींतल्या भायर सरूंक गावना तर भायर सरले जाल्यार मागीर कोणें घरा कडेन येयलो जाल्यार हें जाता आनी मिस जाता तेका लागून सो पळोवया बाकी हांव जाणा तुमी मिस करतली म्हणटा तशें हे व्हिडिओ बट इट्स ओके म्हणटा तशें बाकी सपोर्ट आसा तसो सपोर्ट तसोच दवरा ओके सो हो एक अपडेट आसलो आनी तेच बरोबर आनी कितें सांगो आसलें तशें परत कमबॅक करतलें हांव थोड्या दिसांनी ओके सो चला आतां किचनान थोडेशें म्हाका काम आसा तें करून घेता बाकी परत एकदां सांगता हो म्हाजो ओन डिसिजन आसलो आनी जे गोष्टी जाता ते खरेंच बऱ्याक लागूनूच जाता रायट न्हू सस्पेन्स सो चला किचनान वयता थोडेशें म्हाका करपाक जाय हुमण बीन तें करून घेता तुमचे बरोबर शेअर करता ओके कारण मागीर बेगिना मसालो कुटूंब व्हरोंक दिवपाक जाय पावसान जर काळो केलो जाल्यार मागीर व्हरपाकूय प्रॉब्लम आनी आयच्या आयज हाडून तो पॅक करूंक जाय खोकली येवपाक स्टार्ट जाली म्हटल्यार मम्मीन मिरसांगो वाचपाक स्टार्ट केलें ओके सो चला सो हांगसर हांव करतालें तें म्हटलें करमटाचें हुमण ऑलरेडी रेसिपी शेअर केल्ली आसा तुमी पळोवंक शकता चॅनलाचेर आसा म्हाज्या आनी त्याच बरोबर एक गोष्ट सांगता तुमकां ती म्हटल्यार न्हय एक्चुली लायफान अशेंच कितें जालें तशेंच कितें जालें अशें केन्ना न्हय म्हणपाक जायना जे गोष्टी एक्चुली लायफान जाता न्हय ते एक तर कितें तरी शिकून वयता म्हटल्यार बऱ्याक लागूनूच जाता थोडे गोष्टी तेतूनसून आमकां न्हय शिकपाक सुद्दां मेळटा बरोबर की ना कमेंट करून सांगात सो गायज भायर न्हय कडक अशें वत येयला आनी त्याच बरोबर मम्मीचो न्हय मसालो आख्खो भाजून बीन जालो आतां मेन म्हटल्यार गिरणीचेर व्हरून दवरूंक जाय म्हटल्यार जस्ट नाव हांवें काकीक कॉल केल्लो गिरणीचेर आनीक मसालो बीन आसा कोणाचो काय म्हणून तर ऑलरेडी 2 आसात खंय सो बेगिना हाडून दवर म्हटल्यार कारण कशें जाता जाणा चड क्वॉन्टिटीन आसलो न्हय का रोकडो मेळना आनी म्हाका तो कसोय करून आयज सांजचोच गावपाक जाय कारण फाल्यां सोमार न्हय फाल्यां पोस्ट करपाक बी बरें जातलें आनी मागीर कशें आहा मागीर संजय बी येवं शकना परत चवथीतलो न्हय तेका लागून तर पळोवया रेडी जाला मसालो भाजला बी आतां पिशवेन बीन घालता आनी गिरणीचेर व्हरून दवरता म्हणटा तशें सो सामकें जेवण बीन रेडी जालें हुमण करून घेतलें हांवें फटाफट सो पावस ना तशें व्हरूनय दवरून बरें न्हय पावस पडलो काय मागीर पिशवी हें जाता ओली जाता तेका लागून मोव पडपाक जायना म्हणून कुरकुरीत आसा बरो भाजलेलो पळय हांगसर मम्मीन मसालो सगळो भाजून दवरला बरें कुरकुरीत जालें ते मिरसांगो सो बरे तरेन म्हणटा तशें कुटपाक बी बरो जातालो आनी पावसांतलो आमी मसालो न्हय स्ट्रॉंग असो भाजता म्हटल्यार कुटूंक बरें जाता नाल्यार मिरसांगो आतां अशें सुकोवंक गावना न्हय तेका लागून हें पळय आं बरें पिशवेन घालया न्हू तो सो मम्मी वयता घरा कडेन मम्मी आत दाखय गिरण चालू हा वचून यो सो मम्मी घरा कडेन वयता आतां पिशवेन घालपाक जाय तो मसालो कितें जाता रे तुमकां माजर न्हय आमची पत्रेचेर घडा करता आनी बॅकग्रावंड तुमकां बेडशीटां दिसतली कारण मम्मीन धुवून घातले सद्या आनी व्हिडिओ करता तेन्ना हांव ती सायडीक काडटा व्हिडिओ जाले का परत अशी करता
सो परत परत करपाक प्रेशर येता आणि बॅकग्राउंडाक आवाज येता नाही तुमकां. माजरां आमची पत्र्याचेर नाचून नाचून आख्खे हे उडयले. जी आमी बेश्टी सिंपल अशी खोप केल्या न्हय चुली कडेन ती सामकी उडयली. तांकां कळ्ळें आतां थोड्या दिसांनी आमी शिफ्ट जातली म्हणून ती पयलींच उडयता. एक म्हयनो तरी दवरूंक जाय आवाज आयकात पळयात. सो मम्मीन सुकत घातल्या कपडे थोडे ना थोडे थोडे धुले. मम्मी धुया म्हणपा लागली. धुले बीन तिनी आतां घरा कडेन केल्या. सो ती येवन मागीर मसालो हे करपाचो पॅक करपाचो. आनी कान म्हाजो दुखता आनी थंडेन आनीक कितें जाता सामकें सांगना जा सामकें. सो कान बेगिना सारको जाल्या पुरो हे जाता कान हो. परत एकदां डॉक्टरा कडेन वचूंक जाय म्हाका. म्हटल्यार चवथीतलें दाखयलां म्हाका. आतां पळोवया चवथ आसतना कशें कितें वचूंक गावतालें तें. सो म्हणटा तशें फायनली मसालो आमी सगळो पिशवेन घालून घेतलो. बॅकग्राउंड मातसो अवॉयड करा भरपूरशें सामान आसा. सो पळयात आतां वजन करपाक जाय आनी सोमतोच आतां व्हरोन दवरूंक जाय. तो वजन बीन हाडला हे पळयात हांवें. दवर मम्मी तशेंच दवर पळया. सो हे पळयात 10.304 बरोबर न्हू. सो थोडे फारशे पिशवेचे आसतले 10.304 न्हू. हय बाय 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 सी यू टुमारो. सो हांगसर मम्मी वयता सद्या मसालो घेवन दवरपाक. म्हटल्यार अर्द्याक व्हरून दवरता. आं वेनस. सो एक्चुली ती अर्द्याक व्हरून दवरतली. आनी तूं चल मरे गेली मरे ती. तूं वचना तांबडो पळयता तिका तांबडो चुकलो. सो अर्द्याक व्हरून दवरतली मागीर. आनी एक काका आसा तो व्हरून दवरतलो मागीर. एका काकाक हांवें सांगलें कारण मम्मीचो न्हय हात दुखता तेका लागून. सो मातशें म्हटलें हेल्प कर व्हरून दवर. संजय आसलें जाल्यार बरें जाता बट हेवी आसता न्हय तो तेका लागून. आनी गिरण कितें लागीं ना मातशीशी लांब आसा तेका लागून. पळयात आं पळयात आं पळयात फकत पळयात आं. मम्मी गेलो म्हणजे तो वचोकूच जाय खंयूय असो 5 मिनटां खातीर आसना बट गेलो पयलें. सो चला गायज एक 10 मिनटांनी मेळटा तुमकां कारण मातशें मशीन बीन घरान व्हरून दवरता. पिशवी बीन आसा ते परत सांजचे आसले तशें गडबड पॅकिंगेची म्हणटा तशी. ओके सो मेळटा तुमकां.